की आमकां 7th पे इमिडिएटली मेळपाक जाय। मुख्यमंत्र्याक सुद्दां मनोहर पर्रीकाराक आमी कळयल्लें आहा ऑलरेडी। त्याच परी मिनिस्टराकय मेळोन कमीत कमी 7-8 जाहीरनामे आमी ऑलरेडी दिल्ले आहात आनी 50 आनी 8 वर्सां 58 years फॉर क्लार्क्स रिटायरमेंट एज should be revised to 60 years and there should be a uniformity in retirement age for clerks and everybody. 60 years should be the retirement age. तिसरो वीकर पंचायत हांगा गोंयांत कमीत कमी 25 वीक पंचायत आहात आर्थीक दृश्टिकोनान। तांकां गव्हर्मेंट मदत करता पण गव्हर्मेंटाची यंत्रां डायरेक्टर ऑफ पंचायत ती ज्या तरेन चलपाक जाय त्या तरेन चलना म्हणून गव्हर्मेंटान आजुनूय निर्णय घेवंक ना आनी त्या पंचायतीक आर्थीक मदत मेळोंक ना आनी ताका लागून रिटायर जाल्ल्या कामगारांक ग्रॅट्युटी मेळना, पेन्शनी मेळना आनी त्याच परी तांकां कामगारांक टायम टू टायम पगार मेळना। हें जावपाक जायना जेन्ना पंचायत एक ग्रासरूट डेमोक्रेटीक ऑर्गनायझेशन पंचायत डायरेक्टर व्यवस्थित काम करून बेगीच्या बेगीन आमचे प्रश्न मिटतले आनी जरी तर मिटना जाल्यार आमी ह्या सप्टेंबर म्हयन्यान परतून एक जाहीर मिटींग आपयतले आनी फुडलो निर्णय घेतले। चड करून सगळ्या पंचायतींनी आमी 2 दीस स्ट्रायक करपाची सुद्दां डिसिजन घेतले पण ते लोकशाही पद्दतीन घेतले। वय मो लोकशाही पद्दतीन घेतले, सगळ्यांक विचारून घेतले। हांगा कांय हुकुमशाही खंय कोण चलयना। इलेक्शन ड्युटी सगळें कितें आहा ते पंचायत कामगार करता। सो खरें पळोवंक गेल्यार आमी डबल गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज डबल कित्याक आमी गांवचेय पळोवचें पडटा, पंचायतीचें पळोवचें पडटा, सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम पळोवचें पडटा, स्टेट गव्हर्मेंट स्कीम पळोवचें पडटा, इलेक्शन कमिशनाची आजना पळोवचें पडटा। ताका लागून आमी डबल गव्हर्मेंट सर्वंट।